सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन्स आशिल्ली की गोवा स्टेटीन थोड्योच कॉन्स्टिट्युन्सी आयडेंटिफाय करपाच्यो टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड फॉर द सिटी टू द स्मार्ट सिटी. तातूंतल्यान म्हाका दिसता UD डिपार्टमेंट थ्रू GSIDC एक पयली 5 कॉन्स्टिट्युन्सी आयडेंटिफाय केली. बिचोले, फोंडा, पेंजीम, मारेगांव. सो बिचोले ऑलरेडी तांचे सगळे एप्रुवल बिप्रुवल जावन फोंडा एप्रुवल जावन ऑलरेडी वर्किंग प्लॅन फर्स्ट फेज बिचोली स्टार्ट जाले. बिकॉज ऑफ रेन स्टेट जाता मारगांव इज फर्स्ट फेज सुरू जावना. सो आफ्टर रेन सिजन फोंडा इज फर्स्ट फेज सुरू जाता. आनी त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान एजन्सी आयडेंटिफाय केली. प्रामुख्यान पयलीं हातूंत रोल दवरप. ते काही लोक बोवाळ घालतात. मडगांव म्युनिसिपालिटी इनवॉल्व आहा, मडगांवचो आमदार इनवॉल्व आहा. आमी खंयची एजन्सी अपॉयंट करुना. इट इज द सगळं टोटल गव्हर्मेंट प्रोसेस. गव्हर्मेंटान जी कंपनी अपॉयंट केल्या इज अ वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, इज अ अवॉर्ड विनर कंपनी अशें म्हणून आमकां म्हायती आहा. सो आमी कंपनी जरी गव्हर्मेंटान बरी अपॉयंट केला जस्ट गो अहेड वीथ दॅट. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आनी सगळे ते करतात. 2-3 म्हयने पयलीं ताणें नानोटेलांक मडगांवचे आमदार, चेअरपर्सन, थोडे कावन्सिलर, थोडे रिनाउंड पर्सनॅलिटीज ऑफ मडगांव हांकां ताणें मास्टर प्लॅन हो कितें हाचे बेजिक्स जाणून घेवपाक ताणें आपयलें. त्या वेळार कोणें भायरून बोवाळ केलो, व्हडलो हंगाम केलो. एक रूम 4 रुमा भितर बसून ODP तयार करतात कितें. त्याच वेळार कशें थोडे काही लोक आहा तांकां शिता पयलीं मीठ खावपाची संवय आहा. आमी हांगा बसल्यार ते कोणाचेर अन्याय करपाक, बोवाळ मारपाक, दुसऱ्याचेर टिका करपाक आमी बसूना. इतलें तरी आमकां एथिक्स आहा काम करपाक. सो तेज्या वेळार तें जालें बेजिक्स जाणून घेवपाक आनी आमकां आपयलें. आमी तेज्या वेळार घेतलें. त्याच वेळार रिनाउंड जे पर्सनॅलिटीज आशिल्ले तांणी काही सजेशनय केले. ते लोक हांव आजूय ह्याय हॉलांत आशिल्ले आनी ते लोक आयज कांयच उलयले ना. तांकां ताणीच काही सजेशन केली. हांवें पळयलें ते भशेन. सो तातूंत मागीर कितें जालें तांकां ODP प्लॅन दिले. आमचे कडेन सगळे तांणी सायट इन्स्पेक्शन्स केले. ते एक 2-3 म्हयने भोंवले. त्या जे कंपनी जे ते अपॉयंट केल्या ती केल्या पळय ते 2-3 म्हयने भोंवले. ताणें सगळे सर्वे केल्या, सायट इन्स्पेक्शन केल्या. सगळें कळ्ळें न्ही. स्टुडिओ पॉड कंपनी कळ्ळें न्ही. सो ताणें आतां तो एक रफली प्लॅन तयार केलो. कशें आसा मडगांव जी एरिया आसा पळय बिल्डिंगे म्युनिसिपालिटी बिल्डींग मोडून गार्डन मोडून मदीं जाय तशी काय डेव्हलपमेंट करपाक मेळना. आसा त्या प्रिमायसिसा भितर. आतां थोड्या लोकांचे काही सजेशन्स आसा. एक हांवूय तातूंत सहमत आसा. पार्किंग आमकां खुबशें कमी आसा. पार्किंगाचेर आमी भर दिवपाक जाय. काही लोकांनी सजेशन केलां गार्बेजीचेर भर दिवपाक जाय. काही लोकांनी सजेशन्स केल्या सरावंडींग सिटी भितर कोणी आयलो जाल्यार लोक येता भायलो मडगांव खंय भायर येता आतां टॉयलेट फेसिलिटी बरी दिवपाक जाय. म्हणजे युरिनल टॉयलेट फेसिलिटी बरी दिवपाक जाय. दीज आर गुड सजेशन्स फ्रॉम द सोसायटी, पीपल ऑफ द सोसायटी. व्हेरी गुड सजेशन्स. सो ती सजेशन त्या हिशोबान ताणें एक रफली तयार केले कडेन आहा. मागीर ताणें गव्हर्मेंटान सजेस्ट केलें की हो तुमी लोकांक म्हणजे मुखार दवरप. आमी तें ऑफिशियली पेपराचेर घेवन काल आमी पयर आमी वेबसायटीचेर पयर आमचो सर्वर डावन अशें करून अपलोड जायना जालें. काल दिसता म्हाका ताणें अपलोड केलो. आनी आज आमी म्युनिसिपालिटी हॉलांत सजेशन लोकांक सगळें जायना अशें अशें आसा. सो वी हॅव कॉल्ड ऑल जनरल पीपल. म्हणजे जनरल पीपल नोटिसा प्रमाणे सगळे लोक आयले आनी ताणें पयलीं पळोवपाक ताणें डिस्प्ले केलें आनी मागीर म्हणून सगळें कोणें कितें सजेशन ती सजेशन आयकून घेतलें. जी कितें बरी सजेशन आहा ही अवश्य आमी आयकून घेवपाकच जाय न्ही. हातूंत राजकारण कोणें करचें न्ही. म्हजी तरी प्रामाणीक मत आहा. राजकारण कोणें करचें न्ही. ना तांकां सजेशनां पळय कशें आहा. आमी एक समज ताणें म्हणलां म्हाका तो सुरवातीक म्हणटा 2 विकाचो टायम दिया. ओके समज तरी 2 वीक जावन समज मागीर कोणाला एक मेजर कितें बरें सजेशन येता वी कॅन एक्सेप्ट दॅट सजेशन. वॉट इज हार्म इन दॅट. पयलींच मिटींग कॉमेज जातें तें हें कॉमेज जावचीच पयलीं ना तुमी हेंच करूं ना. थोडो टायम दिला म्हयनोभर दिवपाक जाय 2 अरे कितेंय बरें जातलें जाल्यार ताका सहमती आसपाक जाय सगळ्यांची. हांव अशें म्हणना आमीच सगळे 100% आमी कितें करता. आमी हातूंत म्युनिसिपालिटीचो रोल कांय ना. हातूंत मडगांवच्या आमदाराचो रोल कांय ना.
दिस इज अ गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटची पॉलिसी आनी गव्हर्मेंट स्किमीच्या अंडर हे मास्टर प्लॅनिंग चलता. फंड सगळे सेंट्रलाच्यान येता. आता लोकांना हे ना की वर्ल्ड वायज वचचे म्हणून हेचेर म्हणून कितें ते आमचे क्रायटेरिया लेट देम गो विथ दॅट क्रायटेरिया म्हणून लेट देम डे विथ तांचे क्रायटेरिया लोकांचे कशी सजेशन आहा पळय कळ्ळें न्ही. लास्ट प्लॅना भितर खुबशे मेन्शन केले रिक्रिएशन सेंटर आनी वेगवेगळे हय. ते ड्रॉप केले. ना ड्रॉप पळय ड्रॉप करपाचें हें करपाचें कितें करपाचें सजेशनां हांवें मदीं उठून सांगलें. मग आशिश कामत उलयतालो. आशिश कामत हांवें रिक्वेस्ट केलें कशें आसता कोणाकय बरें कितें सांगल्यार आयकुपाची संवय ना. हांवें म्हणलें आशिश तुवें म्हाका सजेशन केलें पळय तुजें म्हणलें मातशें नांव सांग की आशिश कामतीन सजेशन केलां ती कांय बरी सजेशन आहा पूण कांय त्रुटी आसा. टॅक्निकलिटी तोय शिकिल्लो भुरगो नॉलेजेबल आशिश कामत ताजेंय कितें सजेशन आसा आमी जाणून घेवपा जाय इम्प्लिमेंट करपा जाता कळ्ळें न्ही. थोडे हंगामा करपाचो येता हंगामा करून कितें मेळपाचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.